खाजन कन्झर्वेशन अँड डेव्हलपमेंट बोर्डाचे स्थापणुके वांगडाच दर एका तालुक्यातले प्रशासकीय बिल्डिंगेचे ऑडिट करतले। तसेच नोकर भरती आयोगावरवी 2,500 नोकऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यान घोषणा केली। कम्युनिटी फार्मिंगेचेर भर दिताना गोय नशामुक्त करपाचो हावेस मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलो। त्या भायर वेगवेगळ्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केल्ल्या सरकारी अधिकारी, स्वतंत्र सैनिक आनी हेरांचोय मुख्यमंत्र्यान भोवमान केलो। गोय राज्याचे दायज आसपी खाजन शेती हाचे संवर्धन आणि पुनर्जीवन करपाच्या दृष्टीन आमी ह्या दिसा गोवा खाजन डेव्हलपमेंट अँड कन्झर्वेशन बोर्ड हो स्थापन करपाचे आमी जाहीर करता की प्रत्येक तालुक्यात आसपी प्रशासकीय इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करप हो आमी निर्देश दिला आणि ज्या जाग्यार जाय त्या नूतनीकरण करून नवीन इमारतीचे बांदकाम करप। 12 तालुक्यापैकी 3 तालुक्यात आमच्यो इमारती बऱ्यापैकी आसा। उरलेल्या सगळ्या तालुक्यांनी फाउंडेशन स्टोन याच वर्सा भितर घातलो वयतलो। गोंयकारांक सरकाराकडे तक्रारी करपा खातीर सीएम हेल्पलायन ही स्थापन आमी आयच्या दिसापासून करता। फुडल्या येता त्या काळात वेगवेगळ्यो एका वर्सा भितर 2,500 नोकऱ्यो ह्यो गोवा स्टाफ सिलेक्शन मार्फत हाच्याच पद्दतीत कॉम्पिटिटिव्ह बेसिसचेर भरपाच्यो आसा। आमी पळयता की आमचे NDPS हाज्या मार्फत गोंय हे नशामुक्त राज्य जावचे हाज्या खातीर सरकाराचो भर आसा आणि आमचो एंटी नार्कोटिक सेल त्यानुसार खूप मोठ्या प्रमाणात कामगिरी करीत आसा। आमी पळयता की ट्रॅफिक मॅनेजमेंट येरादारी सुटसुटीत जावची म्हणून आमचो ट्रॅफिक सेल हांणी खूप बऱ्या पद्दतीन काम चलयलां। या सगळ्याक शिस्त लागपा खातीर तितकीच जबाबदारी नागरिकांची आसा म्हणून हांव सगळ्या पालकांक आव्हान करता की ॲक्सिडंट उणे जावपाक जाय म्हणून तर ही जबाबदारी सरकाराच्या बरोबर आमी म्हणटा की आमच्या प्रीमॅच्युअर भुरग्यांक लायसन्स ना त्या भुरग्यांक गाडयो दिवच्यो न्ही हेंय तेंच्यांनी तितकेच लक्षांत घेवचें हेंय म्हजी सगळ्यांक विनवणी आसा।